म्हज्या मोगाल भयणी भावानो, स्पेन ह्या देशांत एक भुरगो जल्मता आनी हो भुरगो ल्हानूचपणांतन गिरेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो, पलासींत वाडलोलो. ह्या भुरग्यान दूख म्हणटा तें केन्नाच अनुभवूंक नासलोलें. जेन्ना हो भुरगो 9 वर्सांचे पिरायेर आसलोलो तेन्ना ह्या भुरग्याचो बापूय दुसऱ्या एका राज्याशी झुजाक वेता आनी ह्या झुजांत ह्या भुरग्याचो बापूय सोंपता. आनी तेन्नाकूय हो भुरगो खूब दुखी जाता आनी एक निच्चो घेता आनी म्हणटा, जेन्ना हांव वाडटलो तेन्ना हांव सैनीक केन्नाच जावचो ना. आय विल नेवर बिकम अ सोल्जर. पूण बोलतेच जाल्यार हांव एक व्हड मनीस जातलो. हो संवसार हांव जोडटलो, गिरेस्तकाय हांव आपणायतलो, म्हजें नांव म्हज्या फॅमिलीचें नांव हांव वयर काडटलो. आनी असली चिंतनां घेवनकूय हो भुरगो वाडटा. 19 वर्साचे पिरायेर पावता आनी उपरांत खंय फुडलें शिकोप करून पॅरीस ह्या देशांत वेता. आनी थंयसरूच परत ही चिंतना, हांवें हो संवसार जोडूंक जाय, म्हजें नांव म्हज्या फॅमिलीचें नांव वयर काडूंक जाय, हीच चिंतनाकूय ताच्या मनांत घुस्पतालें. आनी तेन्नाकूय ह्या भुरग्याक एक बागयोत यादनीक मेळटा आनी म्हणटा, पडे इश्टा, हो संवसार तूं जोडशी पूण तुजो आत्मो इबाडशी जाल्यार तुका कसलो फायदो. मोगाल इश्टानो, हो भुरगो जावन आसा आमच्या मोगाचो, आमचो गोंयचो सायब फ्रांसीस शावेर. ताचो मोग आसा म्हणून ह्या सुवातेर आमी आयल्या. आनी अशें सांगतात खंय आमच्या भारतांत खंय सारकें म्हणल्यार पाद्री सिमांव आनी पाद्री निकलाव म्हणटात ते आमच्या भारतांत येवपाचे आसलोले. पाद्री फ्रांसीस शावेर भारतांत येवपाचो आसूंक नासलो खंय. जेन्ना एक दीस आसलोलो पाद्री सिमांव आनी निकलाव खंय गोंयांत येवपाचे आसलोले, भारतांत येवपाचे आसलोले, त्याच दिसाक खंय अकस्मात पाद्री निकलाव दुयेंत पडटा, बरो ना जाता. आनी तेच दिसाक खंय इनास लोयला फ्रांसीस शावेराक विचारता, फ्रांसीस शावेर, भारतांत वचून गोंयांत वचून तूं जेजूचें मिस्सांव लोकांक दिवंक तयार आसा? आनी तेन्नाकूय फ्रांसीस शावेर मोगान म्हणटा, वय आपूण तयार आसा. आनी 7-8 म्हयन्याची वियाज मारून थारवान बसोन फ्रांसीस शावेर गोंयांत येता. आनी आमकां खबर आसा कितलो बरो वावर तो आमच्या गोंयांत तशेंच भारतांत आनी भारता भायर करता तो. मोगाल इश्टानो, देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत बिश्टो धाडूंक ना. देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत धाडला, एक मिस्सांव दिवन धाडला. सगल्यांक आमकां एक मिस्सांव देवान दिल्लें आसा. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना देवान म्हाका बिश्ट्या हातांनी हो बिश्टो ह्या संवसारांत धाडला म्हूण. एक मिस्सांव दिवन जेजू ह्या संवसारांत आमकां धाडटा. आनी हे मिस्सांव कसले काय? हे मिस्सांव म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार मोग करपाचें, मोग देवाचो, आनी दुसरें म्हणल्यार मोग म्हज्या पेल्याचो. आनी हेच आमकां आयच्या वाचपांनी मेळटा. पयलें वाचप बागयोंत पावलू फिलिपकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. ह्या वाचपांत 2 वस्तू बागयोंत पावलू सांगता. पयलें म्हणल्यार तो म्हणटा, जेजू खरेंच देवीक सोयंबाचो आनी तशेंच मनशाल सोयंबाचो. आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या पुर्वजांचो, आमच्या क्रिस्तांवांचो भावार्थ तो परगट्टा आनी म्हणटा, जेजू खरेंच तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासत ह्या संवसारांत आयलो, तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासत खुर्सार मेलो, पुनर्जीवन जेजू जाला आनी खरेंच जेजू देव आनी मनीस आसलो. हें आसलें देवाचें मिस्सांव जेजूक. शुभ वर्तमानांत भितर सरुया. शुभ वर्तमानांत आमकां जेजूचो पर्पज, जेजूचो हावेस ह्या संवसारांत जेजू कित्याक येयलो काय? वॉट इज द पर्पज ऑफ जीजस कमिंग टू दीस वर्ल्ड? जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयलो काय हें आमकां आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो फकत एकूच कारण घेवन, फॉर जस्ट वन पर्पज, एंड दॅट इज मोग करूंक. मोग करूंक आमचो पातक्यांचो, मोग करूंक सोमेस्त लोकांचो, आनी मोगा वरवीं हो संवसार बापाक जोडून घेवंक. मोगाल इश्टानो, ह्या जेजूच्या मोगाक लांबाय रुंदाय ना. ह्या मोगाचो आमच्यान थाव घेवंक जायना. कितलोय तूं पातकी जावं, कितलोय असोक तूं मनीस जावं, कितलोय पातकाच्या रेबांत तूं आसो, जेजून तुजो आनी म्हजो संपूर्णायेन मोग केला. आनी
ह्या मोगाची तेंगशी क्लायमॅक्स ऑफ गॉड्स लव इज जेजू कुर्सार तुजे आनी म्हजे पासत मेला. ह्या मोगाची तेंगशी क्लायमॅक्स म्हणल्यार जेजू तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासत मेला. मोगा दिसतना हें आयकून आयज आमी कितें घरा घेवन वेतले काय. पयलें म्हणल्यार आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां सांगता, एवरी क्रिस्टियन इज कॉल्ड टू बी अ मिशनरी एंड एट द सेम टायम विटनेस ऑफ जीसस क्रायस्ट. एका क्रिस्तांवाक आपोवणें आसा तें म्हणल्यार मिशनर जावंक आनी दुसरें म्हणल्यार जेजूचो गोवाय जावंक. आमी ह्या संवसारांत येता ते बिस्ते येयनात. जेजूचे गोवाय कशें आमी येता, मिशनर आमी सगले. आनी हो मिशनर म्हणल्यार आमी पाद्री वा माद्रीच जावंक जायना. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फॅमिलींत हें आमी करूंक जाता. आनी कशें करतले? आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्याचो मोग करुया, बरें उतर दिवया. दुसरी आमचे लागीं एकूच मागता तेवूय म्हणल्यार दुसऱ्यांक एक बरें उतर दिवया. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी खंयच्याय नोवेनाक वेता, खंयच्याय साता भोक्ताची परब आमी समरमता, तुका आनी म्हाका एक उगडास आमी करता. आनी उगडास म्हणल्यार देवान तुका आनी म्हाका एक आपोवणें दिल्लें आसा. हें आपोवणें म्हणल्यार देवाक जाय तूं आनी हांव सांत चल्ला. गॉड वॉन्ट्स अस टू बी सेंट्स. देवाक जाय तूं आनी हांव सांत चल्ला. आनी हेकाच लागून देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत धाडला. देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक, देवाचो मोग म्हज्या पेल्या सवे दाखोवंक. आनी पवित्र पुस्तकूय आमकां परत परत सांगता, देवाचो एकूच हावेस, एकूच हेतू तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत धाडूंक. दॅट इज गॉड वॉन्ट्स अस टू बी सेंट्स. देवाक जाय भाग्योत फ्रांसीस शावेरा भाशेन तुवें आनी हांवें भाग्योतपणाचे पावंडे चडूंक. तर म्हाका दिसता न्हू, ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना जेजू लागीं मागुया भाग्योत फ्रांसिस्काची देखीन आनी मोगान हें मिसांव देवान तुका आनी म्हाका दिला तें जेजूचेच कृपेन आनी बळान सदांच मोगान आनी उमेदीन आमी फुडें व्हरूंक आल्तारार येतल्या जेजू लागीं कृपा आमकां मागुया.